इम्पोर्ट जे नुस्तें जाता ते इम्पोर्ट नुस्तें जर आमी 15 दीस धर तूं ताजी इम्पोर्ट करपाक बंदी घाली जाल्यार हो प्रश्न आपोआप सुट्टलो. कारण 1 ऑगस्टाच्यान गोंयचे ट्रॉलर्स हे दर्यार वचून नुस्तें हाडून विकूंक शकता. त्यामुळे अशें पयसच्यान हाडलेलें नुस्त्याक व्हडलीशी आवश्यकता नासतली. त्यामुळे आयच्यान सांजची सरकाराची ऑर्डरूय येतली ह्या संदर्भान. इम्पोर्ट करपाक गोंयांत नुस्त्याचेर बंदी आसतली. बॅन वील बी इफेक्टीव फॉर ऑल स्टेट. We will post our officers and instructions will be issued at the border not to allow fish trucks go on. This fish is brought by traders. So there will be ban to import fish. So traders can't say that I am at loss. He has to stop it now. With your message, they get enough message to stop any import. हांव टेस्टीच्या हातून वचचो ना. सिन्स आय हॅव बॅन्ड फीश देर इज नो पॉयंट इन डिस्कसींग इश्यूज वीच पॉसिबली नो वन हॅज अंडरस्टूड प्रॉपरली. सो आय वील नॉट कॉमेंट ऑन दॅट. I will not explain what are the levels and what are the not. But it is not only for the fish. I have also instructed it for the fruits and vegetables also. Fruits and vegetables कितने डायरेक्शन दिला? तशेंच रे, म्हणजे जे पळय पिकॉप आसता पळय आर्टिफिशियल हे वापरून कॅमिकल्स, ताजेर एक्शन घे म्हणून डायरेक्शन दिल्लें. सी, फीश इज अ स्टेपल फूड. सो लेट FDA set up proper facilities in the meantime to ensure that testing is done regularly and frequently. अरे पयली फॅसिलिटी जाय तितली ना न्हय. भरपूर हेवटेनच्यान येता तेवटेनच्यान येता. यू रिक्वायर टीम्स न्हय, एंड दॅट टू अर्ली मॉर्निंग वेन फेअर. सो लेट controversy die down. Let FDA set up proper facilities and they will check after. कॅन्सरस फॉर्मलिनाच्या प्रकरणात गोंयांतले नुस्त्याचे मार्केट सामकेच पडला. लोक नुस्तें घेवंक फाटी फुडें जातात. होलसेल आनी रिटेलर नुस्तेकार मूस मारतात म्हूण होलसेल नुस्तेकार सांगता. गोंयकारांनी भायल्या दुबावीत नुस्त्याचेर बहिष्कार घाल्यार कितले दिसूच जाले. सरकाराक सप्तका उपरांत बुधवारा जाग आयली. इतले लोकांचे आमचे हेजेर हे नुस्तें मार्केटाचेर पोट रावलेला. लोक हांगा उपाशी मारपाक गेले. नुस्तें ना तेन्ना लोकांचे अर्निंग गेले. इतले लाखां करोडाचें नुस्तें येता वयता. आमचे केन्नाच अशें इश्यू जालो ना. हे इश्यू सडनली केले आनी चॅकींग कोणी केलें आनी म्हणपाक फॉर्मालीन देर इज 100% सांगता आमी फॉर्मालीन ना. आमचो इब्राहीम प्रेसिडेंट पयशे खाता म्हणटा. पयशे एक पयसो आमी दिता. आमी जाणा कोण पयशे दिता ते. हांगा हे 10 रुपया दिवपाक कोण तयार ना. तांकां ते 5 लाख 10 लाख कोण दितले. आमचे MLA पासून नांव पडत दिल्लें आसा. भायले घेताले थोडे, गोंयचेय नुस्तें घेताले आनी विकताले. तेश करून एफेक्ट जालो म्हणटून आमी गोंयकारां प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमी मार्केट रेट बंद दवरलें जाल्यार एकदम बरें जालें. हा तें नुस्तें सगळें गोंयचें अशें म्हणून आमी विकताले आनी आमकां मेवसाल आमी विकताय आनी आमी मागीर मार्केट बंद दवरताले. नुस्तें ना जाल्यार आमी कितें करून विकताले. सारकें लेस मार्केटींग जाता कित्याक हिंगाय बट बंद आहाय. फॉर्मेलिन प्रकरणाचो योग्य तपास करून होलसेल नुस्तेकारांचे एजंटांचेर कारवाय करची म्हूण पेडणे काँग्रेसीन पेडणे पुलीस स्टेशनात निवेदन दिलें. पूण गोंयच्या सरकारा कडेन म्हाका विचारचें आसा की तुमी ह्या एजंटाच्या हप्त्या खातीर हे फीश मार्केट होलसेल जे पळय आसात एजंट यांच्या हप्त्या खातीर तुमी अख्ख्या गोंयच्या जनतेशी तुमी खेळटात काय कितें? गोंयचे नुस्तेकार खंय फॉर्मेलिन वापरिनात, भायले वापरतात. आमचे आयज आमी सुद्दां नुस्तेकार, आमी इतल्यो तेंप आमी पळयता, आमी नुस्त्याच्या धंद्यान आसा, पण आमच्या गोंयचो कोणूच लोक जावं हे नुस्तेकार हे यूज करिनात. इतले मजगती आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचो मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाक तेंको. नुस्तें आयात करपाचे कायमचेच बंद करपा विशीं मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप करतलो म्हूण विश्वजितान फेसबुकार पोस्ट घाला. मार्केटात येवपी चिकन, फळां, भाजी सयत सगळ्योच गजाली FDAन रेग्युलर तपासच्यो. गोंयकारांक सेफ खाण जेवण जाय म्हूण TCP मंत्री विजयाचो FDA मंत्री विश्वजिताचेर बाण. आरोग्य मंत्री विश्वजितान खंय ठाम रावचो. रेड मारल्या उपरांत FDAन केलें कितें काय म्हूण विजयाचो प्रश्न. विधानसभा अधिवेशनात तोंड दाखोवंक मेळचें म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान हें ताकतिकेन केलां. हें खंय 15 दिसांचें तियात्र. Because the assembly is going to be in session from tomorrow. आमचे MLA फाल्यां बोबाव करतले,
आनी दे वील टेक द गव्हर्मेंट टू टास्क. ताका लागून हे तियात्र कसो केला 15 दिसांक. म्हाका दिसता इतल्या तेंपाक पळय लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक फॉर्मालीन हें हावयलां. दे शूड पुट अटेम्प्ट टू मर्डर केस अगेन्स्ट दीस सप्लायर्स ऑफ फीश हुएवर कमींग. आमकां दिसता खंय पूण आमचो मुख्यमंत्री जो आसा एका फाटीं पडला. जेन्ना हें कॅमिकल मडगांवचे नुस्त्या बाजारांत मेळ्ळें, म्हाका दिसता की गोंयचो फिशरीज मिनिस्टर आनी गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर हेजी ड्युटी आसली की तेणी इमिडिएटली पुलिसाक सांगून ते ट्रक जे थंय येयल्ले भायले आंध्रा जावं केरला जावं दुसरे स्टेटीचे जे येयल्ले थंय तांकां इमिडिएटली तेणें थंय सीज करपाचें जाय आसलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.